आम्ही वताची पर्वा न करता आम्ही आणि आमचे कार्यकर्ते भोवत आसान रातीचो दीस करीत आसात आणि इतको रिस्पॉन्स आमकां सुंदर मेळटा. खरें म्हणजे इतके भोंवपाचें कारण अशें की लोकांचो रिस्पॉन्स मेळटा आनी त्या बरोबर आमचोय उत्साह वाडत आसा. तरी बरेचशी जागा उरल्यात. हांव आमच्या सगळ्या मतदारांक आमच्या हितचिंतकांक विनंती करता की ज्या जाग्यार आमी पावूंक शकले ना थंय आमी आमचे कार्यकर्ते पावलेच आसतले. प्रत्येक घरान आमची माहिती गेल्ली आसा. तुमच्या माध्यमां मार्फत, मिडिया मार्फत, सोशल मिडिया एज वेल एज नॉर्मल मिडिया हांच्या मार्फत आमी लोकां पर्यंत पावले आसात आनी इतको पाठिंबो सुंदरपणे आमकां मेळटा. विजय निश्चित जाला, पण विजय निश्चित आसा म्हणून हांव विनंती करता मतदारांक की कृपया तुमी घरान रावू नाकात. इलेक्शनच्या दिसा 7 तारखेचा अगदी सकाळी उठून त्या केंद्राचेर चलात. तुमचो पवित्र असो मतदानाचो हक्क बजायात आणि हाताचेर मत घालून रमाकांत खलप ह्या तुमच्या उमेदवाराक, काँग्रेसचो उमेदवार, इंडिया गठबंधनचो उमेदवार अशा उमेदवाराक तुम्ही निवडून दियात. ही आज काळाची गरज आसा. संपूर्ण देश एक प्रकारच्या संकटात आसा. घटनेचे आमकां पावित्र राखपाचें आसा, देश मजबूत करपाचो आसा आणि हे करीत आसतना आमच्या गोव्यातले, देशातले सगळे लोक जात पात विरहीत, धर्म विरहीत, सगळे एकमेकाचे भाव अशा अर्थान आमकां ही संघटना भारत देश संघटीत करपाचो आसा. तो यशाच्या शिखराचेर ताका व्हरपाचो आसा. सगळ्या लोकांक सगळ्या प्रकारची सुविधा निर्माण करून दिवच्यो आसात आणि जगातलो एक अत्यंत उत्कृष्ट देश अशी जी आजवरची आमच्या देशाची जी चित्र जे आसा ते चित्र आनी आमी दृढ करूया आनी पॉवरफूल करूया अशी तुमकां विनंती करता. आणि जे जे कितें आमी आतां पर्यंत सांगलां ते पर्यंतचे आमचे सगळे हे मुद्दे जे आसात ते आमी फुडें व्हरुया. तुमच्या बरोबरीने फुडली 5 वर्षांचो कालावधी जरी जालो तरी आमी थारायलां अशें की 5 वर्षाची योजना 3 वर्षान, 2.5-3 वर्षान कशी कार्यान्वित आमी करतले ह्या कडेन लक्ष आसतलें. ह्या प्रत्येक मतदारसंघासाठी एक एडवायझरी कमिटी दवरतले आमी. ती अशी पक्ष विरहीत अशीच आसतली. सगळ्या प्रकारचे लोक भितर आसतले आणि लोकांचो फीडबॅक घेत दर म्हयन्याक, दर दिसा तो शक्य जालो जाल्यार तो घेत आमी काम करीत रावतले. आय विल बी अवेलेबल. हांव सदांच 24 तास खरें म्हणजे लोकांक उपलब्ध आसतलो. दिल्लीक आसलो म्हणून काही हरकत ना. आता आमी ईमेलच्या मार्फत, मिडिया मार्फत, टेलिफोनच्या मार्फत, कम्प्युटरच्या मार्फत आमी सतत संपर्कान आसतले. म्हाजें गोव्यातलें ऑफिस, पणजेंतलें, म्हापशांतलें ऑफिस कार्यरत आसतलें. तशेंच दिल्लींतलें ऑफिस कार्यरत आसतलें. आनी आमचो उदकाचो प्रश्न, आमच्या शेत जमनीचो प्रश्न, आमच्या झाडापेडाचो प्रश्न, आमच्या एनवायरनमेंटचो प्रश्न, आमच्या नद्यांचो प्रश्न, स्पेशली आमची म्हादय नदी, आमचो मायनींग जो सगळो वेव्हार जो आसा तो मायनींगचो वेवसाय परत सुरू करणे, ह्या पासून नोकरी, व्यवसाय भुरग्यांक मेळणे. विशेषतः पेडणे सारक्या ठिकाणी जे मोपा एअरपोर्ट जालो, आज जालें, थंय जो अन्याय जाल्लो आसा स्थानीक जनतेचेर, जमीन धारकांक जे कॉम्पेन्सेशन तांकां मेळूंक ना, जमनी ज्यांच्यो केल्यो तांकां नोकरी व्यवसाय सरकारान हे दिवंक ना. आणि त्या शिवाय ट्युरिजमच्या नांवा खाली जो नंगा नाच गोंयभर चलता तेचेर खंय नियंत्रण आमकां हाडपाचें आसा. गोंय ही पवित्र भूमी आसा. अनेक वेळा ह्या भूमीचो दक्षिण काशी म्हणून उल्लेख करतात. काही लोक तिका ईस्ट रोम ऑफ द ईस्ट म्हणटात. म्हणजे ही पवित्र भूमी आसा अशेंच आमी मानतात. आणि अशा पवित्र भूमीन अशें किळसवाणे कारभार चालू नये यासाठी आमी दोळ्यान तेल घालून काम करतले. हांव सहकार्य मागता सगळ्या कडेन. प्लीज वोट फॉर हँड. हाताला मत द्या, हाताकूच मत दियात आणि काँग्रेस आणि इंडिया गठबंधन हांकां जैत मिळवून दियात. त्यांना विजयी करा अशी कळकळीची विनंती मी सर्वांना करतो. प्लीज वोट अँड इलेक्ट इंडिया गठबंधन यांचे उमेदवार रमाकांत खलप तसेच दक्षिणेचे आमचे कॅप्टन मिरिया. ओके. ते म्हणजे आरोप करपाक गेले, जे तथ्यहीन आरोप काही प्रमाणात केल्यात. तांकां जी उत्तरां दिवंक जाय ती हांवें दिल्ली आसात आनी आमच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्ली आसात. भितर काय अर्थ ना. गेली 50 वर्षांची म्हजी धवल अशी किर्ती आसा, उज्वल किर्ती आसा. आतां परत कसलोच लाग हांवें म्हज्या अंगाचेर लावन घेतलो ना, पडलो ना, लागलो ना.
कांयच ना म्हणून जे ना त्यो गोष्टी काडचो प्रयत्न कोणी काडटा आसतले. 25 वर्सां तुमचे कडेन एकच आपल्या बँके बद्दल कितें कितें उलयता तें आयकूंक म्हाका येता. 25 वर्सां तुम्ही कसलीच कारवाई करू शकले ना, केली ना तुम्ही. बँकेची 5 वर्सां तुम्ही अगदी ऐन भरारीच्या वेळार बँक तुमच्या हातान हांवें काडून दिली. 5 वर्सां तुम्ही चलयली. कित्याक एक नव्या पयशाची भितर तुम्ही दिले ना. उलट नंतर म्हाजे कडेन आयल्यान तर उत्कृश्ट अशें कार्य जालें. आमच्या मांद्रे सारक्या भागात हांवें शाळा कॉलेजीस काडले. ही कॉलेज बंद करपाचें कारण कितें हांकां? ह्या प्रश्नाचें उत्तर ह्या लोकांनी दिवचें. कॉलेज शाळा अशा प्रकारची वाट लायली थंय. कोर्ट जागी असली म्हणून हांव थंय शाळा कॉलेजां परत चलोवंक शकलो. अशें शिक्षणाच्या संदर्भात जे वाट लायतात ते आनी कितें तेजे कडेन कसली अपेक्षा हांव करूं? ह्या सगळ्या जे विरोधक जे आसात ह्या सगळ्या विरोधकांक हांवें अनेक प्रकारची आतां पर्यंत हेल्प केली. ते सत्यार पावले हांव अशें सरळ सांगता. तुम्ही माझ्या पाठीत खंजीर खुपसून पोटात खंजीर खुपसून तुम्ही सत्तेची खुर्ची बळकाय. त्या बद्दल तुमकां मात सुद्दां अशें वायट दिसलें की हांवें हें करचें कशें काय म्हणून. असू दे, तेणी जे सांगले ताका गाडीची किंमत दिना. माझे जनता उत्तर गोव्याची जनताय तांकां गाडीची तांकां किंमत दिना त्यांच्या ह्या आरोपांक. आरोप सत्यहीन लोकांक आनी सांगतलो कितें. ओके भाई, आता आम्ही कॅम्पेनाच्या लास्ट फेजीन तुम्ही बोल्ले आसा. कॅम्पेन सोंपत येयल्लो आसा प्रचार. जशें तुम्ही भोंवता गांवांनी भोंवता, मेन मुद्दे तुम्ही हायलायट केले, पूण लोकांचे जनरल लोक जे आसा, बारीक बारीक लोक आसा, जशे पायलट्स आनी टॅक्सी ऑपरेटर्स, बारीक धंदेकार, हेंचे कडल्यान तुका कितें फीडबॅक मेळ्ळो आसा? प्रत्येक गांवांत आमी टॅक्सीवाल्यांचो प्रश्न घेतला, पायलटाचो घेतला, नंतर आमी हे दुकानदार जे आसा म्हापसा मार्केटाचो प्रश्न आमी घेतला. कितें हाल जाल्या त्या मार्केटाची दुर्गंधी पसरलेली आसा. साधन सुविधा कसल्यो ना. गर्दीच्या ठिकाणी स्त्रिया मुलं हांकां प्रसाधन गृह ना. सादी वॉशरूम्स खंय मेळना. बाथरुमाची वेवस्था खंय ठिकाणी ना. समुद्र किनाऱ्याचेर अशी जायी पेक्षा वायट परिस्थिती आसा. लाखोनी पर्यटक येतात आनी अक्षरशः जागो ना, वाट ना, खंयच ना, प्रसाधन गृह ना. रस्ते बंद जाल्ले आसात. नदी नाल्यांनी सगळी घाण पाणी घरांचे हॉटेलांचे भितर सोडलां. खंय वचून पळयात, सगळ्या किनारपट्टीचेर हीच कथा आसा. आनी हेंच काय तुमकां राज्य चलोवपाचें आसा. त्या शिवाय झोपडपट्टी शहराच्या ठिकाणी बकाल वस्ती निर्माण जाल्ली आसा. ती बकाल वस्ती धड ताका लायसन्स कोणाक ना. लायसन्स दिलें जाल्यार त्या भितर वचपाची वाट ना. वाट असली जाल्यार उदक ना. उदक असलें जाल्यार लायट ना. आनी घाणीचें घाणपाणी तर कितें जाता तें सगळ्यांक दिश्टी पडटा. म्हापशान पळयात, मडगांवान पळयात, वास्कोन पळयात, खंय शहरान वचून ही बकाल वस्ती वाडपाक कारणीभूत कोण? गेली 15 वर्सां तुम्ही सरकार चलयल्यान कित्याक ही बकाल वस्ती वाडली? ह्या संदर्भात एक अशी कायमस्वरूपी उपाययोजना आमकां करची पडटली. ताचेर आमी विचार करतले, ताचेर आमी एक निर्णय घेतले. आनी त्या संदर्भात ह्या बकाल वस्ती निर्मुलन करून त्या ठिकाणी एक सुंदर वसाहती निर्माण जावपाक जाय. त्यो कायदेशीर आसपाक जाय. त्यासाठी सरकारकडे भारत सरकारची योजना आसा आणि गोवा सरकारची योजना आसा. पण करप्शन ह्या शिवाय दुसरें नांव आमच्या लोकांक ना. त्या भायर आमच्यो जमनी विकपाचें जे प्रचंड मोठें षडयंत्र चला. गोव्यात त्यो जमनी फक्त विकून उडयता. थंय आमच्या पुढच्या भावी पिढ्या बद्दलची आमकां खूब मोठी कळकळट निर्माण जाल्ली आसा. म्हज्याच घरांतले म्हजे नातू हांकां रावपाक घरां खंय आसतलीं. प्रत्येक घरान ही समस्या आसा. त्यासाठी ज्या प्रमाणे पोर्तुगीज काळान आमकां सरकारी जमनी आल्वारा रुपान आमी अजून पर्यंत उरल्यो, खुबदारीच्या रुपान जमनी उरल्यो. काही भितर अडचणी असतील किंवा काही त्रुटी असतील. तशेंच ह्यो जमनी ज्यो इतर ज्यो जमनी आसात, सरकारान एक प्रकारे कायदो करून ह्यो जमनी विकणारे जे लोक आसात ते आपण तरी घेवपाची वेवस्था करपाक जाय. योग्य मोबदला दिवन त्या लोकांक हेचेर एक कायमस्वरूपी तोडगो काडपाक जाय. हे जर ना काडलेलें तर हे ल्हान सुंदर गोंय म्हणजे जो उल्लेख आमी करतात ते गोंय अक्षरशः नरकपुरी जातली. आमकां हेचें रुपांतर मोठ्या एका स्लम एरियेंत करपाचें आसा काय कितें तें भाजपान सांगचें. खुद्द आज सगळे थंय जे मिनिस्टर आनी कोण नेते येवन ती मिटींग घेतात. त्यांनी डोंगर कपारी पळोवची आमची. शहराच्या उत्तरेक, शहराच्या दक्षिणेक जे डोंगरल्यो आसात, वयर पठारां आसात, त्या पठारांत कशी थंय वेवस्था जाल्ली आसा, कशा प्रकारे पादाक्रांत ती सगळी भुमी जाल्ली आसा हें पळयात. आनी तांकां फक्त एक वोट बँक म्हणून वापर आतां पर्यंत जाला. माणुसकीचो लवलेश त्या ठिकाणी दिसना. सरकार तर्फे, त्यांच्या आमदार तर्फे, त्यांच्या मंत्र्या तर्फे हेचेर उपाय योजना जावपाक जाय. आनी सुद्द गोंयकार जे आसात
ते खरोखरच व्यथित असतात. त्याला दुःख वाटतं की काय चाललंय आमच्या या गोव्यात, कशा प्रकारे या गोव्याची ससेहोलपट गोवेकरांची होते आहे. धड शिक्षण व्यवस्था नाही, धड गटार व्यवस्था नाही, रस्ता व्यवसाय नाही, किंवा योग्य प्रकारची येण्या जाण्यासाठी रहदारीची व्यवस्था नाही आणि बेसुमार वाहनं वाढत आहेत आणि फक्त क्रेडिट घेतात. आम्ही पूल बांधले, आम्ही अमुक केलं म्हणून. कोणत्या तोंडाने या गोष्टी सांगताय? खरं म्हणजे या सरकारकडनं काही झालेलं नाही. केंद्र सरकारने काम केलं. अगदी गॅस आणि आमची डिझेल, तेल, इलेक्ट्रिसिटी प्रचंड असे वाहतुकी दुरुस्ती या संदर्भात संपूर्ण योजना तयार करण्याचा मान मला मिळाला होता. आम्ही ती केली होती. गोल्डन रेक्टँगल, गोल्डन क्वाड्रिलॅटरल ही संकल्पना जर आपण ऐकली असेल, ती मी लॉ मिनिस्टर असतानाच ती तयार झाली होती दिल्लीमध्ये. आणि तिथं जाऊन दिल्लीमध्ये खासदार होऊन ज्या 18 महिन्याच्या कालावधीत जे कार्य मी केलं, ते कार्य मी लोकांसमोर ठेवलेलं आहे. आणि लोकांना सांगला की हे माझे कार्य पळया आणि माझे दुसरे सहकारी जे सध्या विद्यमान खासदार असतात त्यांचे खासदार पळया करू. 25 वर्षा आता एक वाईट शब्द वापरत त्यांच्याबद्दल, पण लोकांच्या एकाही समस्येक त्याने तोंड वाचा फोडूंक ना. हे काय सल्लमान काम म्हादय गेली जाल्यार कित्याक आमचे मित्र उबी रावले? एक ब्र तोंडांतल्यान काडूंक ना, प्रश्न घालूंक ना. विधानसभेत काय अक्षरशः त्यांच्या कडल्यान तसलेच आमकां उत्तर मेळ्ळें ना. आणि गोव्याची मात्र सर्रास विक्री जायत रावली. कित्याक जाय आमकां खासदार, कित्याक जाय आमकां विधानसभा, कित्याक जाय? जर हे सगळे आमी जर काडून अशें थैली शहाचे हातून जर आमचो प्रदेश वतलो तर कित्याक जाय? कित्याक आमचे गेली आतां 12 वर्सां जालीं आमची मायनिंगचो वेवसाय संपूर्णतया काबार जालो. कारणीभूत कोण? हेच न्ही ते. त्यावेळेच्या मुख्यमंत्र्यांनी एका फट्ट्यानिशी 2012 सालांत मायनिंगचो वेव्हार पूर्णतया बंद करून उडयलो. कारणां कितें? तर 25,000 कोटी खाल्ले त्यावेळी म्हणून. कोणी खाल्ले? मायनरांनी खाल्ले, मंत्र्यांनी खाल्ले असे आरोप केले. आणि 35 नव्या भशेन आमकां रिकवर करून इतके वर्षां झाले ना. तें उत्तर कोण दितलो? हजारांनी ट्रकवाले बेकार उरले. जवळजवळ 1,1200 बार्जीस बंद पडल्यो. त्या वेळेर काम करणारे 1.5-2 लाख लोक बेकार झाले. खेड्यापाड्यात जर आम्ही गेले ज्या ठिकाणी मायनिंगचे असतात तर अक्षरशः तिथे रडकुंडीक लोक आयिल्ले असतात. हे तुमकां दिसची पडटा. आणि ही परिस्थिती अत्यंत वाईट परिस्थिती त्या सगळ्या ठिकाणी आसा. आणि त्यावर उपाय एकच आसा की हांकां बस जालें बाबा, खूब जालें तुमचें. सरकारय खूब वर्सां तुमी टिकयल्या, आतां पुरो. खासदारकी 25 वर्सां जाली, आतां पुरो. आतां एक कोण तरी नवो चेहरो दिवया, नवो प्रश्न दिवया आणि आमी थारायला की आमी करतो. हो स्टार प्रचारक आसा. तुमकां खबर आसा काँग्रेसी कशी नाकेबंदी केल्या विद्यमान सरकारान. चारी चोहो बाजून नाकेबंदी केल्या. तुमची जी वृत्तसृष्टी आसा पळय तिचेर कितें चल्लां तें. प्रत्येक पानाचेर जाहिराती रुपान जे कितें बातमीपत्रां घालतात, बातमी म्हूण दाखयतात पण खरी ती जाहिरातच आसता. आणि एक तर्फी एक बाजू जाता ती फक्त नाक दाबून, दबाव वाडून. तो अनेक प्रकारचे दबाव असतात. साध्या साध्या कार्यकर्त्यांक धमकी दिल्या जातात. कार्यकर्ते आमकां सांगतात भाई तूं भिवू नाका, आमी तुज्या वांगडा आसात, पण आमी तुका पब्लिकली येवचे ना. कित्याक रे येवचे ना तुमी? तर आमकां ते पळयतात, आमचेर नजर दवरल्या. आमचे कितें बारीक बारीक वेवसाय चलता, त्या वेवसायाचेर ते फाल्यां ते टांच हाडटले. यासाठी आमकां मातशें काळजीपूर्वक करचें पडटा. एक प्रकारचे दहशतीचें वातावरण ह्या देशात निर्माण जालें. अशें केन्ना घडोवंक ना. जी लोकशाही महात्मा गांधीनी आमकां शिकयली, जी आंबेडकरांनी आमच्या पर्यंत हाडली, जी नेहरू, पटेल ह्या लोकांनी फुडें घेवन गेले, जे स्वातंत्र्यासाठी आमचे लढले, सुभाषचंद्र बोस सारखे. आणि ज्या शिवाजी राजांनी आपले राज्य हांगा स्थापन करताना सर्व धर्म समभावाचो उत्कृष्ट नमुनो घालून दिलो. अशाक सुद्धा नेत्यांक जेन्ना ही लोक मंडळी हायजॅक करतात आपल्याकडे आणि त्यांच्या कार्याचो अक्षरशः त्याचेर डांबर फासपाचो प्रयत्न करतात आणि वर आपण शिवाजी भक्त म्हणून सांगतात. हे सगळ्या गोष्टीचो विचार आमच्या ह्या नव्या पिढीन करूंक जाय. आणि ती नवी निश्चित जे ही जी ती करता असो अनुभव आमकां आयलो आसा. आणि एक नवे सुंदर स्वच्छ असे राज्य निर्मितीसाठी तरुणाईचो हातभार निश्चित लागतलो. सगळे सर्व धर्म समभाव हो जो अत्यंत महत्वाचो मुद्दो आसा तो आमी करतलो. देश आमी संघटीत करतले.